नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्तिका गोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 2019 केल्ले अर्ज पूण अजूनय मेळना संडास। संडास ना जाल्यार पयशे दियात परते, सांताक्रूज वाठारांतल्या लोकांची मागणी। बाराय तालुक्यांनी उबारतले रुरल मार्ट, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। बांद्रत कामगार 27 तारखेच्यान वतले संपार, मागण्यो मान्य जावंक नाशिल्ल्यान घेतलो निर्णय। चिंचोणेच्या शेतकारांनी 30 वर्सां उपरांत केली भाताची लागवड। वेळार उदका पुरवण केल्ल्यान आटयले मंत्री सुभाष शिरोडकरांचे उपकार। सोपो करवाडीच्या विशयावेल्यान तापली म्हापशें पालिकेची बसका। सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकांचे सहकार्य मेळूंक नाशिल्ल्यान कर वाड उरली आडखूण। आणि प्लास्टिक वापराआड कुडचड्यार जाली जागृताय। हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी दुकानदारांक वाटल्यो कागदाच्यो पोतयो। आता खबरो विस्तारान। 2019 वर्सा गोंय सरकारान लोकांक सुलभ शौचालय दितले अशी येवजण चालीक लायिल्ली। ह्या येवजणे खाला जायत्या लोकांनी अर्ज भरिल्ले। अनुसूचित जमातींक फक्त 1000 भरून सुलभ शौचालय मेळपाचे आशिल्ले, पूण सरकारान 1000 बदला लोकांक फटोवन 2500 रुपया लोकांकडल्यान अर्ज भरून घेतले। पूण आयज मेरेन ही सुलभ शौचालय दिली ना। कार्यालयांत वचून लोक पावटी मारून येतात। येवजणेच्या नांवान सरकार लोकांक नाडटा अशी तिडक सांताक्रूज वाठारांतल्या लोकांनी उक्तायल्या। ओडीएफ फ्री करपाची मोख दवरिल्ल्या सरकारान लोकांक ही शौचालय दिवपाक कित्याक रडटा असो प्रश्न ह्या लोकांनी केला। ते सत्य म्हणल्यार फोटींग पण आसत ती पळय। हांव सांगता प्रमाणे 2019 हांवें दिल्ले आनी आमी एसटी म्हणून तिणी आमकां 1000 डिक्लेअर केल्लो। सेमार 1000 डिक्लेअर केलो एसटी म्हणून, पूण हिंगा 2500 आहात एसटी आनी हिंगा 2500 आसा। फुडें जाले घेतले आमचे पंचायत सांताक्रूज पंचायत 2019 टॉयलेट पावोंक ना। हांव वचोन पंचायतीन वचोन सारको हांव बेजार जालो। ती सांगता येतले खंय तुजो नंबर दी, आपल्याक कांय ना म्हणटा। ते तुवें घेतलेले पयशे आमी दिल्ले ते पयशे वयर पावले खंय, वयर कोणाक पयशे पावले। पंचायतीर गेले, ती सांगता आमकां पयशे ते तुमकां आतां मेळचे ना, ते पयशे वयर पावले। घरां आसता 45 घरां आहा, सगळे एसटीएम सुलभ कोणाकूच म्हणटा पळय काकरीच्या वाड्यान एकूय टॉयलेट गव्हर्मेंटाचो म्हणटा पळय तो पावोंक ना। कोणूच विचार घेवना आमकां। तो न्यू आमदार येयला तो आतां ते कितें हेतूंतले तेतून वयता ते कितें आतां केसी आहा कितक्यो गव्हर्मेंट आतां करपाक कितले केसी आहा। तो काम आनी कशी करतले हितूंतले तितून वयता जाल्यार कामां जातलीं कशी। आमी वचोन सांगता तूं पंचायतीन गेल्ले कितलीं वर्सां गेले आतां हांव वचत आसा म्हयन्या ते कोण विचारतात टॉयलेटीचेर कितें केलें हो रेसिप्ट पळय, ओरिजिनल रेसिप्ट इतके पयशे घेतात ते आमचे। हे पयशे तुमकां कशें दिवपाक मेळना। गेले तेच म्हणटा पयशे ते आतां मागले ते कोण पयशे टॉयलेट दिना आमकां पयशे दिया। ताका फाटीं 3-4 म्हयने जाले इन्स्पेक्शन पयला लुगार पयला तूं खंय बांदतलो हांगाच बांदता। ते 4 म्हयने जाले पयले ते 3 म्हयने हांगा बांदतलो अजून नाच। स्थानिक उत्पादनां तशेंच बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तू आनी जिन्सांक मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर गोंयच्या 12 म्हालांनी रुरल मार्ट सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। हे शिवाय थिवी आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर लेगीत रुरल मार्ट सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। ते इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्सच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। त्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळे फावटी उलयता। बट आमचे रुरल लायव्हलीहूड मिशन हे खूब बऱ्या पद्धतीचे काम करता। तुमी केल्ल्या प्रॉडक्टाक एकदां मार्केट मेळोवन दिवप आनी ते मार्केटान हाडप, मागीर ते पॅकिंग आसतलें, ब्रँडींग आसतलें, FSSAI ट्रेडमार्क आसतलो। ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक
रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाज्याय फुडें तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणात मदत करतले. आमी रुरल मार्ट नाबार्डाच्या सहकार्यान आतां पर्यंत म्हाका दिसता 6 काय 7 रुरल मार्ट आमी एस्टाब्लीश केली. 12 तालुक्यांनी रुरल मार्ट एस्टाब्लीश करपाचो आमचो विचार आसा. इवन दो रेल्वे स्टेशनाचेर आमी रुरल मार्ट म्हणजे मडगांव रेल्वे स्टेशन्स आनी थिवी रेल्वे स्टेशन हांगासरूय आमी रुरल मार्ट एस्टाब्लीश करता. तुमच्याच सहकार्यान आमी कुणबी शॉल आनी कुणबी सारी ही फाटल्या वर्साच्या भितर आमी प्रोमोट करपाक शकली. वोकल फॉर लोकल आमी कितें पिकयता तें आमी मार्केट करपाक आमकांच कळपाक जाय. आमी बरेचशे फावटी आमी पिकयता तें थंयच दवरता आनी भायले विकत हाडटा आनी ते लोकां कडेन दिता. त्या खातीर तो कन्सेप्ट आमीच बदलचो पडटलो. फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं बालरथ चलोवपी कर्मचाऱ्यांक मुळाव्यो साधन सुविधा मेळूंक ना आनी हाचेर सरकाराचें लक्ष ना. देखून सरकार जर ह्या विशयाचेर गांभीर्यान लक्ष घालिना जाल्यार 27 तारखेक आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा युनायटेड बालरथ ह्या संघटने वतीन सोमारा पत्रकार परिशदेंत कर्मचाऱ्यांनी दिली. युनायटेड बालरथ हाच्या वतीन आयची जी प्रेस आसा ती आमी इतल्याच खातीर लावन घेतले की लास्ट 12 जानेवारी आमी प्रेस घेतिल्ली आनी आमचे जे विशय आसा बालरथाचो आतां लॉंग पेंडींग इश्यू आसा तांचो म्हणजे पयलीं म्हणजे तांकां जॉब सेक्युरिटी ना. तांकां 10 म्हयने कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक दवरता. प्लस तांकां कसलेच इन्शुरन्स ना, PF ना. तांकां मेन म्हणजे तांची सॅलरी आसा ती तुटपुंजी सॅलरी आनी हे सगळें तांकां मेळचें. तांची 12 म्हयन्याची जावची सर्वीस, सॅलरीन एवरी इयर हायक जावचो, तांकां PF मेळचो, तांकां इन्शुरन्स मेळचो, तांकां हेल्थ फॅसिलिटीज तो इन्शुरन्स मेळचो. ह्या खातीर आमी डिमांड ऑलरेडी सरकाराक घातिल्ले पूण आज पर्यंत तें जावंक ना. आनी लास्ट एसेंब्लीक जेन्ना जो प्रश्न उपस्थित जालो तेन्ना CMन डायरेक्ट सांगलें की बालरथाचो आपणे इश्यू सॉर्ट आउट केल्लो आसा आनी तांचे सगळे डिमांड आपणे आसा ते पास केल्ले आसा. पूण आज जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च जालो अजून आमकां कसलोच सर्क्युलर येवंक ना आनी एकाडेमीक इयर ऑलरेडी एबय सोंपले आतां आनी अशें एवरी इयर चलना. आतां आमी कितले वर्सां आतां जाली 2016तल्यान आमी लास्ट स्ट्रायक केल्लो तेन्नाच्यान आमी सरकाराचेर विश्वास दवरून आमी रावलीं पूण आज पर्यंत आमकां जस्टीस मेळूंक ना. सो आमचो डिमांड इतलोच आसलो लास्ट टायम आमी सांगलेलें जर आमचो डिमांड सॉर्ट आउट जायना जाल्यार आमी स्ट्रायकार वतलीं. त्या प्रमाणे आतां त्या 27 तारखेच्यान एसेंब्ली सुरू जाता तेन्ना आमी त्या दिसा सगळ्यो आमच्यो ज्यो बालरथ गाडयो आसा गोंयच्यो त्यो आमी बंद दवरतलीं आनी हांगा आझाद मैदानाचेर आमी स्ट्रायकार येतलीं. आमचो इश्यू सॉर्ट आउट करचो ही आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. फाटल्या वर्सा शेतकारांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत अधिकाऱ्यांक सांगून सगळे कॅनाल नितळ करून उदकाची पुरवण केल्ल्यान आयज पुराय गोंयभरच्या शेतकारांक शेतां रोवपाक बरें पडटा अशें म्हणीत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान चिंचोणेच्या शेतकारांची तोखणाय केली. सोमारा सुमार 30 वर्सां उपरांत नव्या पिकाची लागवडीच्या कापणी वेळार तो उलयतालो. गांवकारांनी सुमार 30 हेक्टर जमनीचेर पिकाची लागवड केल्या. भात कापणी वेळार थळावो आमदार क्रूज सिल्वा आनी गांवचे हेर लोक उपस्थित आशिल्ले. शेतकरी भाव जे आसा पळय ते म्हणटाले आमकां उदक जाय, आमकां उदक टायमार मेळना, आमकां उदक टायमार मेळना. सो इमिजिएटली हांवें एक डिसिजन घेयलें की 2022 नोव्हेंबर 15 आख्खे जितले आमचे गोंयभर कॅनल आसात ते कॅनलांनी उदक पावपाक जाय. हे ऑक्टोबर म्हयन्याच्या सादारणशे 10-15 तारखे सुमार आमचे ऑफिसर जे आसात तांकां सगळ्यांक वॉर्निंग दिली की हे जावपाक जाय आशिल्लें. आसा ते सगळे कॅनल निगूत करून घेयात आनी निगूत केल्ले कॅनलांतलें उदक वचपाक जाय. जे जाग्यार लिकेज आसा, ज्या जाग्यार तुगेलें उदक भायर पडटा, पेट्यार जाता तेजी कुयदाद घेया आशिल्लो. आनी म्हाका सांगपा अभिमान दिसता की सारखे 15 तारखेर आमच्या बरेच ठिकाणी 90% कॅनलांनी उदक नॉर्थाक बीन आनी सावथाक बीन आमच्या अधिकाऱ्यांनी सगळ्यांनी पावयले आनी जेचे वरवीं आज भोवमान जो आसा पळय तो फावो जाला. वॉटर इज अ मिरेकल ऑफ अर्थ. हेच्या सारकें दुसऱ्या लिक्वीड ना. आमी बाकी सुद्धा लिक्वीड तयार करताय जे घातक पूण निसर्गान आनी देवान आमकां हे भरोश्यान आमकां हें उदक दिल्लें आसा आनी त्यामुळे उदकाची निर्मिती आमी करूं शकनाय पूण उदकाची सांबाळ आमी करूं शकतात. उदकाचो सांबाळ करपाक शकतात, उदकाची कुयदाद घेवपाक शकतात जे आमकां हर एक कुडीक जाय. आनी म्हणून हें उदक जें आसा पळय निर्माल्लें आसा, पवित्र अशें आसा आनी म्हणून तेजी आमी सांबाळ करपाक जाय. आमी तेजी जमता तेजो वाडी करपाक चोवपाक जाय. जे फाटल्या वर्साक जे रोवपाक कॉमेस केल्लें
आनी आयज ताजो रिजल्ट आमकां दिश्टी पडटा. एकूय पाट वर्साक केन्नाय रोयना आसलें तें एक पाट रोयलें आतां तेजें दुसरें पीक जालें. आतां रेवल्युशन चिंचोली गांवांत एग्रीकल्चर स्टार्ट जाल्लें तें वाडत गेलां. आतां ताजो इफेक्ट आमकां कळटा. आमी चोयलां की सकयल सालसेडीन खुबशे आमी फार्मर क्लब खुबशे आमी सोसायटी प्रमोट करता. पूण पयले 2-3 वर्सान उमेदीन काम करता मागीर तिसरे ते चवथे वर्सा जालें म्हणटकीर तेचे कोण कितें प्रॉब्लम जाता आनी तो ग्रूप मागीर फिसकोटा. सो इट इज व्हेरी सो आय again appreciate the unity and the dedicated spirit of the members of this club. आमचे डिपार्टमेंट असले प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाक सदांच आसा. रायट फ्रॉम तुमी परचेस ऑफ सीड, पेडी जो पळय आसा इज द मेन क्रॉप ऑफ गोवा आनी स्पेशली इन सालसेट चड लोक हांगा पेडी रोयता. तर रायट फ्रॉम परचेस ऑफ सीड आमी 50% सबसिडी दिता. म्हापसा नगरपालिकेन दर वर्सा 120% भाडे वाडोवपाचें थारायलां. हाचेर विरोधी नगरसेवकांनी आवाज उठयलो. सोमारा म्हापशा नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली. नवे पालिकेन खूब दर वाडयल्यात. तशेंच बेकायदेशीर धंदेकार आनी बांदकामाक लागून योग्य तो कर वसूल जायना. हाचेर विरोधी नगरसेवकांनी जाप विचारली. सुमार एका दशका उपरांत नवे पालिकेन इतले व्हडा प्रमाणात दर वाडोवपाची येवजण आंखल्या. पूण हो विशय योग्य ना अशें विरोधी नगरसेवक म्हणटात. म्हापशे शारांतल्या लोकांक चलनवाडीच्या काळांत हो आर्थीक भार सोंसचो पडटा. नगरपालिकेन दर वर्सा 120% भाडे वाडोवपाचें थारायलां. हाचेर लेगीत विरोधी नगरसेवकांनी आवाज उठयलो. तुम्ही गाडयेन बसा, तुमच्या गाडया एमएलसीच्यो आनी कितली चिकनाची शॉपां चलता ती पळया. सगळी इलिगल आनी आय एम एड्रेसिंग यू. सगळी तूं आज तुजी गाडयेन बस घरा वयता आसतना हावजींग बोर्ड जंक्शनाचेर वच आनी थंय लायनीन चिकनाची मटनाची शॉपां मेज कितली आहा पळय ती. तुवें एक्शन घेवंक जाय. आनी फाल्यां हांव तुज्या ऑफिसान येता, तुवें कितली नोट केल्या फाल्यां नोट घाल तुज्या इन्स्पेक्टरांक धाड आनी बंद करून उडय. वाचलाय बूक वाचलाय. एब्स्टेन करता वोटिंगेक माझ्या ओपिनियन तू बंद करू शकना. परत सांगता तुका, परत सांगता एब्स्टेन करता म्हणून थ्रेटन करू नका. एब्स्टेन करता म्हणून उलोव शकना ना. आवाज वाडयतलो. एब्स्टेन करता म्हणून उलोव शकना. तुका रायट ना उलोवपाक. तू प्रिसायडिंग ऑफिसर इम्पार्शली बिहेव कर सगळ्यां कडेन. आनी तुका जर जायना जाल्यार देवाणी सोडून हांव जाय तसो उलयतलो. तू कोण म्हाका हे सांगपी? तू एब्स्टेन करता जाल्यार उलोव नाका म्हणून तू कोण सांगपी? तू प्रिसायडिंग ऑफिसर इम्पार्शल बिहेवियर दाखय. तू म्हाका रायट आसा. हांव 2000 लोकांक हांगा रिप्रेझेंट करता. हांव जाय तितलो उलयतलो. इल्लिगल आसा पळय हेंच्यांनी आतां इल्लिगल वाडयला. भाड्याक दिल्या रूम्स आनी ते भाडे खाता आनी ते वचून फ्लॅटान रावल्या. आनी हे सगळे आमी पळयता. आमच्या तेंचो कांयच रेवेन्यू येना आमकां. आमचे जे हे करता टॅक्स भरता म्हणजे जे लोक टॅक्स खरेंच भरता लिगल आसा त्यांच्या पैशान आमी आयज तेंचो बर्डन काडटा. हे खंय तरी कमी जावपाक जाय. राज्यांत प्लास्टिकाचो कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. ह्या संदर्भात जागृताय निर्माण करपा खातीर कुडचडेंच्या चंद्रभागा तुकोबा नायक हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी रॅली काडून प्लास्टिकाचो खर निशेध केलो. ह्या रॅलीत वांटेकार जावन हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी दर एका दुकानदाराक कागदाच्यो पोतयो लेगीत वाटल्यो. ह्या हितून आमी टॉपीक प्लास्टीक ड्रायव हे कॅम्पेन घेतला. प्लास्टीक हें आसा पळय तें खूब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता आनी ह्या खातीर आमी थोडीशी फॉर एग्जांपल 100ची आमी पेपर बॅग्स केल्यात आनी थोडे शॉपांनी आमी ती डिस्ट्रिब्यूट केली आसात. आमचो मोटीव ही प्लास्टीक हो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता सो ताका रिप्लेसमेंट म्हण आमी जाता तितली पेपर बॅग्स यूज करपाची. काकरा दर्यादेगे वयल्या नुस्तेमारांच्या 6 होडयांक अनवळखी मनशांनी उजो घाल्ल्याची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक फातोडेचेर घडली. ह्या होडयांक कोणे तरी मुद्दाम उजो घाला असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायला. देखून ह्या प्रकरणाची खर तपासणी करून उजो घालप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या.
काय सांगू शकना आम्ही ते आता उजो लागलो तो रात लागलाय काय कोणी लायल्या म्हणून रात 12:30 12:30 आम्ही लोक निघलेले ना काय इतल्या रातचे भुरग्या कोणाक असलं बसल्या बीन दाले मागीर 4 लोक उठला न्हू वयता न्हू मागार बीन तांकां ते कवला मोठी आता फायबरी आहा ती म्हणटा 4 फायबरी हय आनी उडान आहा लाकडाचे 2 उडान लाकडाचे ते उडान सो दिसता लाय लागो कोलवाळे भौशीक बांदकाम कार्यालया लागसार आशिल्ले सुके तणाक उज्यान पेट घेतलो देखून तळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो नियंत्रणात येवंक नाशिल्लो जाल्यार गुदावांक लागपाची शक्यताय आशिल्ली अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें साधारण 2:20 मिनटां सुमार आमकां एक कॉल आयलें ड्राय ग्रास एक्चुअली इट इज नॉट ड्राय ग्रास डे एक गुदावण आशिल्लें पूण आमकां कॉल रजिस्टर करता आसतना गुदावांक उजो पेटलो पूण अशें आयलें सो इमिडियटली आमी टर्न आवट केलो पॉयंटार पावले आनी आमचें फायर फायटींग ऑपरेशन आमी स्टार्ट केलें आमी दोनूय उजो आमी कॉमेन्स केलें फायर फायटींग ऑपरेशनाक आनी तो उजो आमी काबून हाडलो हांगा व्हडली मेजर रिस्क आशिल्ली तशी गुदाव आशिल्लो आनी तिथे एक जवळ जवळ डिटेक्टर म्हाका दिसता थंय हें आसा ड्राय वूड आसा ताका जर पेट घेतलो जाल्यार गुदावांक तो लागपाचो पिडोड ऑफीस डिविजन 3 ऑफीस नंबर 7 कोलवाळे हांगा ते आमच्या पुला कडेन नियर बाय ब्रीज तशें लुकसाण कांय ना थोडेशें ड्राय वूड आशिल्लें तितलें लुकसाण उदक साधारण टँका वयर गेला कंट्रोलार काजीच्या मुट्ट्यापासून मेळपी निरो हो जिवाक बरो अशें म्हणटात देखून काजू तेंपार एकदां तरी निरो पिवपाक मेळचो अशी दर एकल्याची इत्सा आसता फाटल्या कांय वर्सां सावन चडशे बागेतदार यंत्रा वरवीं मुट्टे मेळटात ताका लागून पांयांनी मुट्टे मळपाचें प्रमाण कमी जालां मात निऱ्याचें प्रमाण कमी जावंक ना दिवचल तालुक्यांतल्या मये वाठारांत तर चडशे बागेतदार निरो काडटात सांजेच्या वेळार तर मयेचे थळावे लोक रस्त्या कुशीक निरो विकपाक बसतात 100 रुपया लिटर ह्या मोलान निरो विकतात निऱ्याक मागणी बरी आसा आता हो निरो आमी निरो आता आमचे फ्रेंड सर्कल आहा ते फ्रेंड सर्कलांकूच दिता आमी हे करिना पूण लोक हांगा सगळे निऱ्याक डिमांड खूब आसा सद्या नाही आता हो निरो जो आसा ज्यूस कसो पियेता लोक न्हू पण निरो पियेले पण आरोग्याकूय बरो खंय अशें आमचे जाणटे सांगताले आनी पोटान निरो पियेले पण पोटान साफ जाता आनी आतां लोक हांगा सगळे निरो विकता पूण आमी ना आमच्या फ्रेंड सर्कलांकूच आमी दिता असो म्हाका हे पळय हें बांदल्या नंतर तो ऑटोमॅटीक निरो येवप मुट्टे मळ्या उपरांत न्ही आता हे मशिनाचेर आनी हेजेर जाला मशिनाचोच निरो कितें जाता मशिनाचो निरो मातसो पिवंक बरो लागना पूण हो आमचो जाता सद्या प्युअर निरो न्हू हो निरो पिवंक बरो राज्या सयत देशांत लेगीत कोरोना आनी H3N2चे दुयेंती वाडत आसात ताका लागून कांय लोकांक मास्कांचो वापर करप गरजेचें जालां दोतोरांनी लेगीत लोकांक गर्देच्या थळांचेर मास्क वापरपाचें आवाहन केलां जानेवारी ते मार्च आनी ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हो कोरोना वाडोवपी काळ आसा तातूंत आतां H3N2ची दुयेंसां वाडपाची लक्षणां दिसून आयिल्ल्या कारणान हॉस्पिटलांनी लेगीत दुयेंतींची गर्दी वाडत आसा चड काळ उरपी थंडी जोर खोकली ह्या सारकी दुयेंसां सद्या लोकां मदीं वाडिल्ली दिश्टी पडटात ताका लागून भलायकी बरी दवरपाक आनी दुयेंसां पासत सादूर रावपाक सद्या मास्काचो वापर गरजेचो आसा मास्क विकत घेवपा खातीर फार्मासी आनी दुकानांनी गर्दी वाडिल्ली दिसून आयल्या तशेंच मास्कांचे दर लेगीत वाडपाक लागला पणजेचो अटल सेतू 27 मार्च मेरेन बंद दवरपाचो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान काडला ह्या पुलाचे दुरुस्ती कामाच्या हेतान पूल बंद दवरतले गोंयांत जावपी G20 समिटा पयलीं हो पूल सारको करपाक लागून ह्या काळांत सेतू बंद आसतलो ह्या काळांत परवरी ते मेरशे मेरेन येरादारी खातीर हो पूल उक्तो आसचो ना जाल्यार फक्त दक्षिण गोंयच्यान परवरी येवपी प्रवाशांक खातीर पूल उक्तो दवरतले मद्रासच्या IITन ह्या पुलाची पळोवणी केले उपरांत ह्या सेतूचे नव्यान डांबरीकरण करपाची सुचोवणी केल्ली
2019 वर्सा बांदिल्ल्या 5.1 किलोमिटराचो ह्या सेतूच्या बांदकामाक L&T कंपनीन 5 वर्सांची गॅरंटी दिली. ताका लागून आतां जावपी डांबरीकरणाचें काम ही कंपनी करतली. अटल सेतूच्या उक्तावणा वेळारूच रस्त्यांच्या बांदावळीचो आमकां अदमास आशिल्लो असो थोमणो मारीत हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरान सरकाराची टिका केली. अटल सेतू असो अचकीत बंद केल्ल्यान येरादारीची बरीच कोयणी वाडपाक लागल्या. तशेंच अशा रितीन पुलाचेर येरादारी बंद करून सरकार लोकांची लेगीत धांदळ करता अशें कार्लोसान ह्या वेळार म्हणलां. This Atal Setu's work was bad. आम सगळ्यांक खबर आशिल्ली इनॉग्रेशन केलें तेन्ना. So we knew how was the josh on the day it was opened. The holes in the bridge started very shortly, but this also shows the quality of the works which are being executed by the BJP government all in a hurry. लोकांक ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता देखून ही ब्रिज रेडी केल्ली आनी उक्ती केल्ली without waiting for all the clearances. I'm making this statement. And they rushed through that inauguration. आते पळय तुमी परत ब्रिजींग बंद करतात एक लेन दुसरी लेन आनी आतां हांव येता आसतना सामकें ट्रॅफिक जॅम थिंगा आनी एपीआक फोन केला आनी विचारपा कितें जालें एक्सिडेंट जाला कितें जालें ना सर ती ब्रिज बंद केल्ले सगळे प्रॉब्लम जाले. सो दीस इज अ प्रॉब्लम वीच every commuter will face and this is a warning for the people. Please make arrangements for your time because we are going to have this again and again. At 27 तारखेर पासून बंद म्हणला but even people have to make arrangements. कोण एअरपोर्टार वयता tourist, if we have got a flight we have to make arrangements how to cross that first. So this one if lower bridge is being kept open but the traffic which is flowing to the lower bridge thing problems are. शिक्षण मळावेल्या बदलत्या आव्हानांक तोंड दिवपाक आनी राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणाचे फाटभुंयेर पालकांक संघटीत करपा खातीर कांय शिक्षण तज्ञ फुडें आयल्यात. पालकांक संघटीत करून तांच्या कर्तव्या विशीं जागृती करपाक गोमंतक पालक परिशद ह्या नांवान चळवळ सुरू करपाची मोख ह्या शिक्षण तज्ञांनी दवरल्या. सोमारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत शिक्षण तज्ञ प्राध्यापक दिलीप बेतकीकर हांणी ही म्हायती दिली. ह्या वेळार शिक्षण तज्ञ कांता पाटणेकर आनी रामचंद्र गर्दे लेगीत उपस्थित आशिल्ले. आणि पालक आणि शिक्षक हे मुलाचे दोन पंख आहेत. दीज आर द टू विंग्स ऑफ द चाइल्ड. त्याच्यातलं एक पंख दुर्बल आणि दुसरा सबळ असं होऊन चालणार नाही. दोन्ही पंख तेवढेच समर्थ पाहिजे, ताकदवान पाहिजे, प्रबळ पाहिजे. पण सद्यस्थिती तर अशी आहे की पालकांना उदासीनता अशी दिसते. म्हणून आम्ही असा विचार करतोय की कुठल्या एका विशिष्ट शाळेचा पालक शिक्षक संघ असेल तर असेलच पण संपूर्ण गोव्याची मिळून एक पालक परिषद प्लॅटफॉर्म फॉर द पेरेंट्स पालकांचा मंच असा एक निर्माण करावा आणि ज्याच्या माध्यमातून नंबर 1 पालक संघटित व्हावे, नंबर 2 या पालकांना आपली कर्तव्य आपण मुलांसाठी काय केलं पाहिजे या दृष्टीनं त्यांचं सतत प्रशिक्षण किंवा त्यांचं सतत अवेअरनेस त्यांच्यामध्ये वाढत जावं. या हेतूनं या उद्देशानं एक गोमंतक पालक परिषद या नावाचा एक फोरम, एक पालकांची चळवळ सुरू करावी अशी कल्पना आहे. गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर आयतारा सांजेर बरोच टायट जावन गाडी खंयच्या खंय चलयतालो. ताका लागून सांकवाळे ताका लोकांनी आडावन बरोच उजरावन काडलो. सरकार ॲप बेस्ड टॅक्सी तशेंच गोवा मायल्साक सपोर्ट करता मात अशे बिगर गोंयकार टॅक्सी चलोवन गोंयचें नांव पिड्ड्यार करतात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. मानकुराद आंब्यान सध्या सगळ्या आंब्याचे रेटीक सायड मारल्या. सध्या पणजे बाजारान हो मानकुराद आंबो 3,500 ते 4,000 रुपया डझन ह्या मोलान विकपाक आयिल्लो दिश्टी पडटा. आंब्याचे इतले म्हारग मोल आयकून सध्या तोंडाची रूच तोंडानूच दाबून वाट धरता जाल्यार मानकुराद प्रेमी दर ना परवडिल्ल्या कारणान अर्दो डझन तरी घेवन वतना दिश्टी पडटा. मानकुराद आंब्याचे मोल उणें जावपाक जाय. फक्त 12 आंबे 4,000 म्हळ्यार अजापूच जाता.
लागीं 330 रुपये एक आंबो अशें ह्या आंब्यांचें मोल जाता। आंबो म्हारग जावपाचें कारण कितें असो प्रश्नूय आंबे विकत घेवपाक आयिल्ले लोक करतना दिश्टी पडटा। सरकारान पारंपारीक उत्सवात राजकारण हाडचें न्हय अशें बाणावलेचो आमदार बेंजी वेगसाचें म्हणणें आसा। गोंयांतूच न्हय तर देशांत लेगीत पारंपारीक उत्सवा निमतान राजकारण करतात। रामनमी निमतान भौशीक सुटी मेळची हे खातीर गोवा फॉरवर्डान मागणी केल्ली, पूण सरकार रामनमीची सुटीय दिना ना तर अधिवेशना खातीर दीस वाडोवन दिवपाक तयार ना अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा। एक म्हणल्यार आज जी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाल्या, हे बिझनेस एडवायझरी कमिटीचे आमी पयलीं आक्षेप घेतला की 5 दिसाची सेशन म्हणून डिक्लेअर करून मागीर लास्ट 4 दिसांचें जालें, कित्याक रामनम मदीं आयली। सो रामनम सगळे देशभर रामनम इज डिक्लेअर्ड एज अ पब्लीक हॉलिडे। गोंयांत ती पब्लीक हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर करना आनी सेशन जें ताजे खातीर चुकयता तो एक्स्ट्रा दिसूय करूंक दिना। Zauchich, it has to happen because if the whole nation we are talking about, then why not these religious it is about community. जावपाक जाय आमगे 3 तारखेक डिसेंबराचे जी भाशेन सुटी आहा तेच भाशेन म्हाका ह्यो फेस्टिवल जे इम्पॉर्टंट रिलिजियस फेस्टिवल शूड बी गिवन। गोवा गव्हर्मेंट खंय तरी पॉलिटिक्स करता अशें दिसता तुमकां? गोवा गव्हर्मेंट न्हू, वो आख्खो इंडियेचो गव्हर्मेंट पॉलिटिक्स करता। सो दे आर ऑल ट्रायंग टू मेक दीस पॉलिटिक्स ऑन बेस्ड ऑन रिलीजन। सी इट इज नॉट अबाउट which religion is good or which religion bad, all are same, so all has to be given. If there is a request that this particular this has to be a holiday, why not? It should be. तितून politics करपा कांय गरज ना, there is no need to make a big this about it. Yes, it has to be each one's spiritual जे sentiment आहा, each one religious जे आहा, it is each one's right to worship each religion. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।